रुमडामळ वाठारात सुमार 6 भंगार अड्डे लोकवस्तीत आसा। अशे लोकवस्ती वाठारात भंगार अड्डे कोणाच्या आशिर्वादान जातात तेच कळपाक मार्ग ना। मात ह्या स्क्रॅप यार्डात मोठ्या प्रमाणात प्लास्टिकाच्या ड्रमांचो सांठो आसा। फाटल्या वर्सा ह्या भंगार अड्ड्यातल्या ड्रमांनी उदक भरून वाठारात डेंगूची लागण जावन एका सान भुरग्याक जीव वगडावचो पडिल्लो। तेन्ना आता खबरदारी म्हणून पंचायतीन तशेंच भलायकी खात्यान ह्या भंगार अड्ड्यांचेर कारवाय करची म्हणून रुमडामळचो पंच विनायक वळवयकरान सांगले। आमच्या रुमडामळ गांवान ऑलरेडी 6 स्क्रॅप यार्ड सध्या एक्टिव्ह आसा आणि त्या स्क्रॅप यार्डान भरपूर इलिगल ऍक्टिव्हिटी चल्ला। इलिगल म्हणटकूच बॅरल हांगा प्लास्टिक स्टोर करता, प्लास्टिक म्हणटकूच थंय केमिकलूय स्टोर जाता। आता तुम्ही सांगा जर तर उजो लागलो हांगा सायडीन सराउंडिंग कितलीशीच घरां आसा, रेजिडेन्शियल घरां आसा, जर तर भुरग्यांक आता हांगा तर उजो लागलो जाल्यार कितें सिलिंडर केमिकल कितें पेटले जाल्यार घरांक लागता ना, तेजो जबाबदारी। पयली हावजिंग बोर्ड आमचो डेन्स पॉप्युलेटेड एरिया, घरां इतली चिड्डून आसा, इलिगल घरांय आसा आणि त्या सायडीन घरा सायडीन इलिगल स्क्रॅप यार्डूय आसा। जर तर कितें अनहॅपनिंग जालें उजो पेटलो जाल्यार म्हाजे हिसपान 4-5 सायडींची सराउंडिंग घरां आसा घेवन येतले। तेज्या मुखाल्ल्यान ऑलरेडी एक स्कूल आसा, म्हाजे हिसपान 12th पर्यंत स्कूल आसा, 1st to 12th पर्यंत ल्हान भुरगे आसा। हांव कितें म्हणटा हे स्कुलाचे मॅनेजमेंटाक सुद्दां कळना। उर्फान मुल्ला हेजो प्रिन्सिपल आसा थंय आणि आमचो बीजेपीचो लिडर आसा, तेणेनूय म्हाजे हिसपान लक्ष घेवपा जातलें। तेका इतली वर्सां जाली तो स्कुलान आसा, तेणेनूय म्हाजे हिसपान करपा जातलो, तो सुद्दां कांयच लक्ष घेना। आमची पंचायत ऑथॉरिटी आसा ती सामकी फेलियर। एक स्क्रॅप यार्ड जाल्यार रुमडामळच्या अंजुमन इस्लाहुल मुस्लामीन स्कुलाच्या मुखार आसात। ह्या स्क्रॅप यार्डाचो त्रास स्कुलान येवपी विद्यार्थ्यांक जाता, तेन्ना सरकारान हे स्क्रॅप यार्ड लोकवस्तींतल्यान काडून आयडीसी वाठारात व्हरचे अशी मागणी उर्फान मुल्लान केल्या। आता हायकोर्टाचे तर्फेन जे आसा प्रत्येक पंचायतीक जे आसा आणि आख्खे गोंयच्या सरकाराकूय जावं सगळ्यांक जे आसा क्लियरली इन्स्ट्रक्शन आसा की इलिगल स्ट्रक्चर्स जे आसा ताका खंय ना खंय जे आसा तांकां तेंचेर बंदी हाडपाची गरज आसा। हें काम आमचें न्हू, हें काम पंचायतीचें आसा। खंय इलिगल आसा, खंयचें स्ट्रक्चर इलिगल आसा, कितें करपाचें हें काम पंचायती आसा। आमची मागणी एकूच आसा, खंयचे कोणाक जे आसा काडटा जाय जाल्यार तांकां जे कायदेशीर कोण जे आसा रावल्या इतली वर्सां जे आसा आपलें पोट भरता तांकां खंय ना खंय जे आसा सरकारान जे आसा तांकां जे आसा जागो दिवचो। सपोज स्क्रॅप यार्ड समज तांकां शिफ्ट करता जाल्यार खंय वेर्ना इंडस्ट्रियल इस्टेट आसा, आमी गोंय राज्याचे मुखेलमंत्री कडेन मागणी करताले की तांकां खंय बाबड्यांक तेय पोट भरून जे खाता तांकां वेर्ना इंडस्ट्रियल इस्टेटान जावं खंय इंडस्ट्रियल इस्टेट हांगा नेसा इंडस्ट्रियल इस्टेट आमकां लागीं खंय इंडस्ट्रियल इस्टेट आसा थंय तांकां जागो दिवन जे आसा तांकां एकोमोडेट करचें म्हणून। हावजिंग बोर्ड जावचे पयलीं स्क्रॅप यार्ड आहा, पयलीं स्क्रॅप यार्ड जाल्ले प्लॉट पयलीं सरकारान घेतलेले ते, मागीर हावजिंग बोर्ड जाला। आतां कोणी जागे आतां इस्कॉल जावन आज सगळ्यांक आमी हांव गव्हर्मेंटा कडेन इतलीच विनंती करता की बाबा स्क्रॅप यार्डाक खंय तरी शिफ्ट करचें, बरें भशेन तांकांय त्रास तेय खूब खावपी तांकांय त्रास दिवपाक। ताका लागून हांव सरकारा कडेन मागता की बाबा हांकां बरो भशेन खंय इंडस्ट्रीन जागो दिवन आपलें काम करूं। गोमंतक टीव्ही खातीर रुमडामळच्यान भीमा पाटील।